नमस्कार. माणकाम ह्या कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनीक उर्बेवरीत येवकार. आयज आमी एका नव्या कलाकाराक आमी म्हणूं येता, पूण तो नवो न्हय. पोन्नो म्हटलो जाल्यार तो पोन्नोय न्हय, पूण एक वेगळेच तरेचो. ताच्या आंगांत वेगळेच तरेचे गूण आसात. स्टार ऑफ आरोसी हाच्या घोराब्यांतलो थोडे भोव जाणात आसतले स्टार ऑफ आरोसी कितलो पावरफूल आनी ताचो जो वावर पालकाचो कितलो मोलादीक हें थोडे भोव जाणात. आनीक हो ताचो भाचो हिलरी ब्रागांझा आयच्या माणकां मतें कार्यावळींत तुका मागीर म्हाका येवकार. हिलरी, तुज्या सांगाताक हांव बसतां. एक गजाल हांव तुज्या लागच्यान जाणून जावंक सोदतां. आतां हालींच तूं परत तियात्रांनी भायर सरला, पूण जायत्या वर्सां आदीं तूं तियात्र न्हेसतालो. खरी गजाल? हय, हांव गांवांत तियात्र जाता तेन्ना हांव गांवांत तियात्र न्हेसतालो आरोसी. आनी जायत्या गांवांत न्हेसलां, चांदोर, काणकोण आनी जायते पयलो आदीं. मागीर हांव भायर गेल्लो काम करपाक लागून मिडल इस्ट गेलो आनी मागीर परत आतां येवन म्हाका कोण एक डायरेक्टर मेळ्ळो, हो पॉल सुवारेस, आनी म्हणूंक लागलो आपल्या तियात्रांत एक कांतार म्हणून. तें बरें आसा, पूण ताच्या आदीं जेन्ना तूं आदीं गांवांनी जे तियात्र न्हेसतालो त्या तियात्रांचेर म्हाका दिसता आमी थोडो भोव उजवाड घातल्यार अदीक बरो. त्या तियात्रांचो जावं कोणाचें तियात्र खंय तूं न्हेसतालो हाचो तुका उगडास आसा? हय, आरोसी कपेला लागीं, चडसो आरोसी कपेला लागीं हांवें गांवच्या तियात्रांत कांतर म्हणटालो. हांव ओन कंपोज करतालो आनी म्हणटालो, आनी इतलें न्हू, हांव दुसऱ्यांक पासून कंपोज करून दितालो कांतारां. हय, कांतारां. म्हणटोच जेन्ना तूं आदीं कांतारां म्हणटालो, खंयच्याय एका कांताराच्यो चार वळी उगडास आसतली तुका. हय हय. म्हाका दिसता ही आमी कार्यावळ सुरवात केल्या, ही सुरवातेकूच एक कांतारान जावनी. हां, बरोबर. डुएट म्हणटा, चेडो आनी चेडूं, सादू जाय आनी नशीब पारकूंक एक चेडूं येता तें. सांग फकीर मामा नशिबान आसा म्हज्या कितें, सांग म्हाका न्हवरो केन्ना मेळटलो. आगो नशिबान तुज्या न्हवरो एकदमूच आसा गो बरो, तो तुका सोपाय मारून वतलो. म्हाका न्हवरो म्हजो मेवतकच ताचे लागीं काजार जातो, सांग सिर्वीस कसली करतलो. आगो सिर्वीस ताचे आवडेची 2 वर्सां बेकार भोंवपाचे उपरांत तारवार सिर्वीसेक चडटलो. तो तारवार वयतो सांग फकीर मामा हूंय पावतलो. तो जायते गांव भोंवले उपरांत अमेरिकाक देंवतलो. आवय अमेरिकाक गेल्यार परत केन्ना येतलो. तो 10 वर्सां थंय रावतलो, वजार आनी दुडू जोडटलो. न्यूयॉर्काक प्लेनार बसतलो, दाबोली येवन देंवतलो, उपरांत काजार जातलो. खरेंच हें तुजें कितल्या वर्सां आदलें कांतार हिलरी? हें 25-30 इस्कॉला शिकता तेन्ना शिकतालो गांवांत म्हणलें. म्हणटोच ह्या कांताराकूय तुका ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स? हय, 2 फावट रिपीट जाल्लें. रिपीट येतालो. आनीक हें कांतार तुवें कोणाच्या तियात्रांत म्हटलां तो तुका उगडास आसा? आयवो फारिया. आयवो फारिया वास्कोचो? गांवांत कांसालेचो, तो चिकले रावता. गॉडवीन ताचो मेवणो. म्हाका उगडास आसा आयवो फारियाच्यो रेडिओ प्ले जायत्यो येताल्यो. हय, जायते रेडिओचेर कांतारां तेजे जायते आसा. हांवें आदींच फुडें सांगलां स्टार ऑफ आरोसीचो भाचो हिलरी ब्रागांझा. म्हणटोच तुका स्टार ऑफ आरोसी सांगाताक तियात्रांनी वावर करूंक सुयोग मेवलो आसतलो? हय, एकूच तियात्रान, तो लिमणो तियात्र ताचो, बायलांचो पार्लामेंट. तितून हांव मातशें दिसती पडटा 2 मिनटां. जांचे तूं आतां सीन आसता बांयकोळे ते कितें उदका कॉमेडी आहा थिंग हांव येवन तेका बिंदूल दिवन वयता, इतलेंच. पूण त्या काळार त्या महान कलाकाराक सांगाताक एक तुका एंट्री मेळप म्हणल्यार भोव कठीण, भोव अवघड. तरी आसतना तुवें ती धाकटीशी भुमिका व्हड उमेदीन केली आसतली? हय, म्हाका एकदम चड खोशी भोगली. कित्याक हांव बारीक सारको तेंचे मदें, पूण म्हाका एक एंट्री मेळ्ळी म्हूण हांव चड खुशी जालो. पूण हिलरी, आमची वळख जाल्यार जायते वर्सां जालीं. हांव तुका लागींच्यान वळखता. तुज्या लेखणींतल्यान तूं जायत्यो कविता बरयता, थोडे भोव लेख बरयता, आनीक मॅगझिनांनी ते छापून हाडटा. तर तूं जेन्ना एक कांतार कंपोज करता, तें कांतार तूं कशी सुरवात करता कांताराक? हांव कविता बरयता, तेच पासून हांव चिंतता बसून
अगो बसून चिंतता एक टॉपिक चिंतता पयलो सगळ्यांक चिंतता आनी मागीर तें बरोवंक सुरू करता आंटून घाता एक वर्स एक कोरस एक वर्स एक कोरस घात सारकें. हिलरी तुज्या कंपोजिंगांतल्यान जायतीं नवलां घडटात तसलीं कांतारां तुवें कंपोज केल्यात बरीं कोडेगांत कॉमेडियन एक कॉमेडियन कसो जावं कॉमेडी कांतारां तुवें पालकाचेर हाडपाचो प्रयत्न केला. आनीक जेन्ना तूं ह्यो कविता बरयता आनी कवितेचें स्वरूप खंयच्याय तरी एका कांताराक दिवपाचो तुवें केन्ना तरी प्रयत्न केला? हय कवितांतले एक वेर्स कोरास हांवें ते पयर कांतार म्हणले तितून गायले तितून पॅराशूट जायन वयर वयता ती हांवें कविता बरयल्ली पाडेकार म्हणून. म्हणटच ही कविता तुवें खंयच्या वर्साक बरयलेली? जालीं 2 वर्सां फाटीं. हय हिलरी आनीक एक गजाल स्टार ऑफ आरोसीचो तो भाचो म्हणटच स्टार ऑफ आरोसीचे थोडे बहुत गूण तुज्या सांगात आसात आसतले तर ताची तुका बरी खबर कितें तूं जाणा? तो खूब कांतरां कंपोज करतालो आनी ल्हान आसतना बाब पिटर आपसान दितालो. बाब पिटर म्हणटालो तेजी कांतरां सुजा फेरांव म्हणटालो तेजे वांगडा जाय जाण बरें एंटनी मेंदीस हें उगडां आसा आहा म्हाका कित्याक ते आमगेर येताले हांव ल्हान आसतना थिंगा रावतालो शिंकपाक आनी तेन्ना ते तो कंपोज करतालो तांकां दितालो आनी ते बराबर ट्रीव ब्रीव म्हणटाले सुजा फेरांव बाब पिटर आनी तो बायगोरिता पिपीटा सगळीं ताणें काडलीं कांतरां. म्हाका ह्या कुशलकायेच्या वेळार एक खंयच्याय कांताराच्यो ज्यो आलसीन आमचो स्टार ऑफ आरोसी आपल्या कंपोजिंगान जी तयार करतालो आनी तुका उगडास आसा अश्यो एक 4 वळी? हांव ल्हान आसतना हय हय रेडियाचेर येता तें म्हणपाक हय जाता जाता. इस्कॉलांतलो मोग आसलो लिपोन थोडेच तेंपान मोगाची मॅट्रीक पास केली शिकोन सुपुरलो आसलो व्हड जालो पिकोन तर हांव रोया तो वरोच्याक जिकोन आयक आमच्या देवाक तूं उजवाती लाय दुस्मान आसात आमचेर करूंक फायट चोंद्रीम पळय काय बरी दिता लायट केन्ना मेवताय फाल्यां मेवची मोगा गूड नायट. म्हणटच ही जी उतरां आसात ती ताणें एकाचेर एक मांडून बरे एक रिती देखीनशी अशी मांडून हाडल्यात आनीक तांकां एक वेगळोचो स्वाद. आयज हिलरी तुवें तुज्या जें कांतार आमी आनीक थोड्याच टायमान आमी पळयतले तातूंतूय तुवें अश्योच तरेची उतरां मांडून हाडल्यात आनीक बरे स्वादीक ती उतरां तूं लोकांचेर शेवटिता व्हडा घणघणान आनी उमेदीन तुका लोक मानून घेता. हें आमी लोकांक दाखोवच्या आदीं म्हाका दिसता आमी मातशें मुखार या आनीक तुज्या आनीक एक कांतार आमी आयकुया डुएट म्हणटा जें तुजेंच कंपोज. हय म्हणजे ओन कंपोज सारकें हांवें केलां खूब. आगोगो सांग मारी हूंय गेलो राती एश केल्यार दुसरे पावट मान तुज्या काटो काती सोदांच तूं येसोच कित्याक म्हाका सोतायत रे पोती हांव मागीर चोल्ली परतून म्हजी दी दोती सोदांच तूं येसोच कित्याक म्हाका सोतायता पोती हांव मागीर चोल्ली परतून म्हजी दी दोती ही पाडी सांगू कोणें तुका दिल्ली बुद्धी राग माकेल्यार पिस्तोलें कापड देंवचारा एका इफेनांत वर रे वर रे वर रे वर हांव कामाक आसतना कित्याक ते आमगेलो फोर ही म्हाका मेघान फोन करून सांगिल्ली खबर बरें कोत्तो जाल्यार ना जाल्यार मोर गो मोर गो मोर गो मोर. खरेंच हिलेरी तुजें कांतार खरेंच बरें पूण हें कांतार म्हणूंक तुका तुज्या सांगाताक तुजो पार्टनर तुका कोण आसतालो? तो एक म्हजो जॉन फेर्नांदीस म्हणलो कांसावलेंचो तो बायल जातालो तो बायल नाचतालो आनीक तो बायल न्हेसोन कांतार म्हणटालो. हय 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 तेन्ना आमी इस्कुला वयता आसतना म्हणटा तें आतां बरें 30 वर्सां जालीं ते कांतरां. हिलेरी कांय न्हू म्हणटा आमी तुजी 2-3 कांतारां आयकलीं आनीक आतां वेळ आयला हालींच तुवें पाल स्वारिसाच्या तियात्रांत व्हडा घणघणान आनी उमेदीन एक कांतार तुवें गायलां आनीक ह्या कांताराक तुका ऑडियन्साचो उप्पोड प्रतिसाद मेवलो. तियात्राचें एक केंद्र कशें म्हणजे तियात्राचें एक खाशेलपण कशें तुजें हें कांतार आनीक हें कांतार
म्हाका दिसता थोडे हांवें आयकलां ते भाशेन थोडे ऑडियन्स 3-4 फावटी हे तियात्राक आयल्यात फकत तुजेंच कांतार आयकूंक जाणा तूं हय पूण हें कांतार तुवें जें कंपोजींग केलां तुवें आतांच म्हटलेलें की तुज्या खंयच्या एका कवितेंतल्यो एक थोड्यो वळी तातूंत तुवें भरशिल्ल्यात आनी हें कांतार कंपोज केलां तुवें खासा ह्याच तियात्रा पासून हें कांतार कंपोज केलें ना आदी आमचो फादर लिव्यो डी मेलो म्हूण आसलो तो कोपलांतलो सेंट लॉरन्स वचपा आसलो तेदूच एक कांतार म्हणलो तेणें म्हाका लिव्यन आपणाचें एका बरें कॉमेडी तेन्ना घडलो तें आनी तेदूच म्हणलें मागीर केन्ना म्हणून हांव भायर गेलो मागीर येयन पयर हांवें पावल सुवारेसा म्हूण दाखयलें पावल सुवारेस म्हूण हांवें कांतार म्हूण हिंगा पयलीं नास्य आल्फोन्सो तेणें म्हणलें हांव बरीं फुलां तितून म्हूण मागीर पावल सुवारेसान आपयलो तें म्हणपाक म्हणटच तुवें ह्या तियात्रांत जें कांतार म्हटलां हातूंत तुका परत परत आपयतात हाचेर तुजें मत कितें ते लोकांक बरें लागल म्हूण आपयलें ना कोण आपयता ते कितें तितून मसालो बरो आहा म्हूण कितें बरें इंट्रस्टींग आहा म्हूण आपयलां ना जाल्यार अजुनूय लोकांक हांव तें कांतार झूप करून दाखोवंक सोदिना तरी आसतना तुज्या लागच्यान जितलें तूं तियात्र न्हेसला त्या थोड्या भोव तियात्रांची नांवां तुका उगडास आसल्यार तुवें सांगल्यार अदीक बरें कोस्तां सिकयरा लॉयलां सिंग पितो तो बरयतालो आयबो फारियागे जायत नाचला आनी जॉफी दे माजोर्दा ते गेले पूण हें आयबो फारिया हांव जिखलो कितें आनी हांवूच मुजें रोगोत आनी जायते हांव उगडास ना बरें ना म्हणटच तूं त्या तियात्रांनी कसल्यो भुमिका करतालो हांव चड हिंदू जायन करतालो हिंदू जातालो आनी चड कॉमेडी म्हणटालो कांतार बी हय एक दोन म्हणटालो आनी पार्टी आसतालो पार्टींत आसतालो पार्टींतली जी भुमिका तूं करतालो तेन्ना त्या भुमिकेचेर तूं खरें खुशाल जातालो तूं एक तुजें कॉन्फिडंट तुजो आत्मविस्वास कसो त्या रोलाचेर आसतालो हय हांव तें इंट्रस्टींग घेवन तें शिकतालो घरा पयलें आनी मागीर थिंग म्हणटालो एसाय रिहर्सल आयबो फारिया उजेर म्हणटालो मागीर हांव हिंगा करतालो काम तेन्ना प्रॉम्प्टींग आहलें मातशें आयज प्रॉम्प्टींग ना आयज हें कांतार म्हणलें हांवें तें विदावट प्रॉम्प्टींग ना कांताराकूच न्हू पूण पार्टीक पासून ना आदी प्रॉम्प्टर बूक करचो पडटालो खंयच्याय डायरेक्टराक कारण त्या प्रॉम्प्टरा उद्देशीच ते तियात्र फुडें चलताले पूण आयज ती परिस्थिती ना आयज परिस्थिती बदलल्या आनी हे बदलते परिस्थितीन तुवें तेच भशेन वेचें पडटा कारण तुका फाटीं जो तियात्र तूं न्हेसला एक 20-25 वर्सां आदीं आनी आयचो तूं तियात्र न्हेसता हातूंत तुका कितें तरी वेगळेंशें भासलां हय आदीं प्रॉम्प्टींग आनी कितें आतां कांय ना तसलें कांयच ना प्रॉम्प्टींग ना कांय ना सारकें बाय हार्ट जावपा टायम टू टायम बेंडाय आसाय टायमार येवपा जाय सगळें सारकें आनीक मोदें टायम म्हणजे वेळ पिड्यार जायना पयलीं पड्डे देंवय आनी कितें कर लोक मातशे वाजयतालो आयज ती परिस्थिती ना आनीक आयज तिकेट काडून लोक येवन हॉलांत बसता गरज पडटा तेन्ना फेवणी घालता ह्यो सगल्यो गजाली आदीं चलताल्यो तश्योच आयजूय चलतात आनी ह्या खिणांत म्हाका दिसता आमचे ऑडियन्स जायतो वेळ हें कांतार गाजलेलें कांतार थोड्याच दिसां मदें ह्या पावसाच्या सिजनांत एक कांतार आमच्या गोंयभर गाजलां आनी ह्या कांताराचेर आमी नदर मारुया हिलरी ह्या कांताराचें नांव म्हाका दिसता तुवेंच आमच्या ऑडियन्सांक सांगूंक पंढरपूरचो पुतू पंढरपूरचो पुतू चला तर आमी पळोवया कांतार पंढरपूरचो पुतू